लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान 13 वळी 22 ते 30 आणि 5. देवाच्या राज्यांत कोण कोण आणि खंयच्यान भितर सोडटली? दर एका नगरांत आनी गांवांत वचून तो शिकोवन दीत जेरुसलेमाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडूंक पावतली ती थोडींच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, ओशीर दारवांट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या धोनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, धोनया, आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नकळो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्या. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नकळो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे थावन पयस सोरात. तेन्ना अब्राहम, इजाक, जाकोब आनी सोमेस्त प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलोले आनी तुमकां भायर उडयलीं पळोवन कशी म्हूण तुमी थंय रुदोवन करून आनी दांत करकोरावन आसतल्या. उदेंती, ओस्तोमते, उत्तरी आनी दक्षिणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू जेरुसलेमा पासत रोडटा. तेच घडयेर फारिसेवांतले कांय जाण जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय धर, हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडारो बरो करतां आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आयज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावंक जाय. तर जेरुसलेमा भायर मरूंक एका प्रवाद्याक उठोवना. जेरुसलेमा, जेरुसलेमा, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी देवान तुजे थंय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्यान तळा आपल्या पिलांक करता तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांव आशेतालो, पूण तें तुका नाका जालें. चोत्राय धर, तुमचें घर देव तुमकां सोडून दिता. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, अशें तुमी म्हणचो वेळ पावसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां.